तर 7 मेंबर पंचायतीच्या सोडल्या पंचायतीच्या ठाम आसा. एकूय रेजोल्यूशन आमी दिवना हांगासर आनी हेजे थरो इन्क्वायरी जावपाक आमी सगळे जे ऑथॉरिटीज आसा गव्हर्मेंट आमी नोटीस इश्यू केल्ली आसा, फॉर्मल कंप्लेंटी केल्ल्या पुलिसाचे आनी आमी पुलिसांक रिक्वेस्ट केल्या थरो इन्वेस्टिगेट जावचे आनी जो कल्प्रीट आहा बिहायंड द बार्स हो जावचो हे आमचें ठाम मत आसा. आनी असोल्डा पंचायत जी बॉडी आसा आमची करंट बॉडी आसा ही ठाम रावतली की हाका जस्टीस मेळचो आनी आमचो हो लढो चालू उरतलो. हांगा पंचायत आसली खरी आनी ती पंचायत जागो वार्ड नंबर 5 तातूर आसली जाल्यार त्या वार्ड नंबर 5तल्यान जे सुभाष देसाय हांणी वचोन रातची म्हाका सांगल्या की ही पंचायत कोणी तरी मोडून उडयल्या. ही फूल प्रॉपर्टी आमची सगळी फॅमिलीची आनी फॅमिली प्रत्येक फॅमिलीक विचारून घेवन जे विचार मांडून त्या विचारा प्रमाणे हे सगळं क्लियर करचें म्हणून घेवन कितें आसतें. पण कोणी बिल्डिंग उडयली ती अजूनही खबर ना. ती इन्क्वायरी जावची दिसता जावची. पयलीं हें केलें ती सेक्रेटरीक सांगलें की आमची ओल्ड पंचायत हांगा शिक्षवाणा वयर आसा ती डेमोलिश केलेली आसा. ताजे नंतर हांवें इमिडिएट हांव आनी सेक्रेटरी BDOक मेळ्ळे. BDOक ऑलरेडी सांगलें अशें अशें जालां आनी ताजे नंतर हांवें कंप्लेन कर. त्याच बरोबर हांवें म्हगेले सगळे वांगडी आहा जे प्रत्येक वार्डाचे पंच मेंबर तांकांय इन्फॉर्म केले आनी त्या बरोबर ते सगळे हांगा आयले आनी आमी इन्स्पेक्शन केलें हांगा की पळोवन मागीर आमी आतां फुडलो स्टेप आमचो हें आसा की हाजी चवकशी सामकी फास्ट जावपाक जाय. दुसरी म्हणल्यार हाजेर आमी आतां लिगल एडवायजर आमचो जो पंचायतीचो लिगल एडवायजर आहा ताका कन्सल्ट करून हाजेर आमी आतां फायल करतले केस.